नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। 31 मे राष्ट्रीय तंबाखू विरोधी दीस प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबॅको इंडस्ट्री इंटरफियरन्स हे अंदू वर्साचे घोशवाक्य। कोणेच तंबाखूचे बकीक पडचे न्हय, डॉक्टर शेखर साळकर हांचें आवाहन। सांतिनेज क्रीक पुनर्जीवित करपाक फाटल्या 2 वर्सांत मोडले 40 कोटी, मात जैसे थे परिस्थिती काळे मेळे उदक उग्रो वास आसा तसोच। पणजेच्या मरमेड गार्डनाचे सोबितीकरणाचे काम महापालिकेन घेतला हातीन। गार्डना भोंवतणी कंपाऊंड बांदपाचें काम चालू आशिल्ल्यान गार्डन जाला अस्ताव्यस्त। केटीएम आनी एक्टिवा दुचाकी चोरून व्हरपी चोराक शिवोलच्या थळाव्यांनी धरलो रंगे हात, केलो पुलिसांच्या सुवादीन, हेर चौगांनी काडलो पळ, फुडलो तपास सुरू। कामगार कायद्यान जातली दुरुस्ती, विधानसभा अधिवेशनात जातली चर्चा, मंत्री बाबूश मोन्सेराताची माहिती। खाजगी कंपन्यांच्या दंडाची रक्कम वाडयतले, गोमंतक टीव्हीचे विरुद्धाचो इम्पॅक्ट। मंगळूरचो फामाद संगीतकार क्लेमेंट स्टॅनलीक राजबाग दर्यान बुडून दुर्दैवी मरण। दर्यान न्हावपाक गेल्लो तेन्ना घडली घडणूक, पुलिसांनी केलो पंचनामो, कूड केली घरच्यांच्या सुवादीन। आता खबरो विस्तारांत। आयज 31 मे राष्ट्रीय तंबाखू विरोधी दीस। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार यत्न चालू आसात। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबॅको इंडस्ट्री इंटरफियरन्स हे अंदू वर्साचे घोशवाक्य जावन आसा। चित्रपट अभिनेत्यांच्यो जायराती पळोवन विद्यार्थी तांचें अनुकरण करतात। हे बंद जावपाक जाय। सिगरेट गुटखा हे सायलंट किलर आसात। हालींसराक सिगरेट गुटखा सारकिल्ल्या तंबाखूजन्य पदार्थाच्या सेवनाचे प्रकार शाळा कॉलेजींनी खूबच वाडल्यात। कोणेच तंबाखूचे बकीक पडचे न्हय, वायट व्यसनां पासून पयस रावचे अशें आवाहन डॉक्टर शेखर साळकर हांणी केलां। In our country, 1 out of 5 students have tasted tobacco in some form or others. That is almost 20%, which is quite a high number. It is shown by the Global Youth Tobacco Survey, which is done in India. I want all the like-minded people to come and fight against this big evil. The tobacco causes cancer is known to everyone, and quitting tobacco, one who is smoking already, reduces the risk of cancer by significant way. So I request everybody to quit smoking as early as possible. Smoking is gateway to the drugs. Those who don't smoke very unlikely to go with the drugs. So my sincere request to everyone, especially the students, because this year the theme is for the students and the younger generation to quit tobacco if they are using tobacco as early as possible. स्मार्ट सिटीचो भाग म्हूण उदका संसाधन खात्यान सांतिनेज क्रीक पुनर्जीवित करपाक फाटल्या 2 वर्सांत 40 कोटींची कामां केल्यात। सांतिनेज क्रिकाचे चडशे प्रश्न आतां सोंपल्यात। आतां फकत उरला ती काळे आनी घाण मारपी उदकाची समस्या। जो मेरेन लोक आपली घाण ह्या क्रिकांत सोडटले तो मेरेन ही समस्या सोंपपाची ना, अशें उदका संसाधन खात्याचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर नाझारीत वाज हाणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। पणजे महानगरपालिका आनी ताळगांव पंचायतीन मोहीम राबोवन ही सगळीं कनेक्शनां बंद करपाक जाय अशें ताणें म्हळें। स्मार्ट सिटीचो भाग म्हूण उदका संसाधन खात्यान सांतिनेज क्रीक पुनर्जीवित करपाक फाटल्या 2 वर्सांत 40 कोटींची कामां केल्यात। सांतिनेज क्रिकांतलो गाळ उसपोवप, क्रिकाच्या दोनूय बाजूच्यो 3.6 किलोमीटर धड बांदून काडप आनी बांद घालून तातूंत ऑरेटर्स बसोवप ह्या कामांचो आस्पाव आसा। क्रीक उसपोवपाचें काम आनी ऑरेटर्स बसोवपाचें काम निकतेंच पुराय जालां अशें उदका संसाधन खात्याचे ई नाझारीत वाज हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। Smart City had asked us to take up the work of rejuvenation of Santinez Nala. So when we took up this work, mainly desilting, then building the side walls, we actually channelized the flow. After silting, we channelized the flood flow in a particular fashion so that it is passed to this. Around 40 crores we have utilized for all the works like desilting, then building walls about 3.6 kilometer composite walls, then putting a structure aerators and barrage like structure.
कामराबाट कडल्यान येवपी घाण उदक निवळ करपा खातीर एसटीपी प्लांटा लागीं क्रिकांत एक व्हडलो बांद घातला आनी तातूंत 4 पंप बसयल्यात. हे पंप चलपाक हांगा एक जनरेटर सेटूय बसयला. पावसान हो बांद पुराय उक्तो करतले आनी जनरेटर्स 4 म्हयने बंद दवरतले. जर लोकांनी संडासाचें उदक क्रिकांत सोडपाचे बंद केले जाल्यार क्रीक निवळ करपाक असले म्हारग उपाय येवपाची गरज पडची ना म्हूण वाज हांणी सांगले. Very lot of issues regarding some sewage which is observed and which is reported by the press. Now for this we have tried to put aerators in place. Now for that we have done one barrage like structure behind the STP where we are holding the water for around 6 hours, and then we have got 4 aerators of 20 HP which we use for aerating this. फाटली 2 वर्सां क्रिकांतलो गाळ उसपुपाचें काम केलां ताचो परिणाम दिश्टी पडटा. कामराबाट हांगा दर वर्सा येवपी हुंवार फाटल्या वर्सा आयलो ना अशें वाज हांणी सांगलें. Studied this, we have done a lot of work on that, especially after removing lot of these hindrances, changing the bridges, redesigning the bridges, and even there were some utility bridges at Kamrabat which we removed. Despite heavy rainfall last year, there was no flooding. That is what the residents have told us for a long time. Otherwise, I think in 2014-15, the Water Resources Department, on proposals of Honorable MLA, we will do some put works around. So in Kamrabat, we had done a wall so as to actually with a parapet so that people will know the boundary between the road and the lake which is there. सांतिनेज क्रिकाचे चडशे प्रश्न आतां सोंपल्यात. आतां फकत उरला ती काळ्या आनी घाण मारपी उदकाची समस्या. जो मेरेन लोक आपली घाण ह्या क्रिकांत सोडटले तो मेरेन ही समस्या सोंपची ना अशें वाज हांणी सांगले. पणजे महानगरपालिका आनी ताळगांव पंचायती मोहीम राबोवन ही सगळी कनेक्शनां बंद करपाक जाय अशें वाज हांचें म्हणणें. Solution is that sewage entry in the nala should be stopped, and for that we look for the cooperation of the local bodies like CCP as well as Panchayat Talegaon to help us stop that at the source only, so that it doesn't come. So if that happens, then most can be done. It will be a coordination of a team, inspection team, going and blocking it at the site. So for that, Panchayat is required, and we need the assistance of CCP also. So with that, we can stop the sewage at the root, and the 90% of the issue is solved. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. राजधानी पणजेंत आशिल्ल्या पोन्न्या मर्मेड गार्डनाचे सोबितीकरणाचें काम पणजे महापालिकेन हातांत घेतलां. सध्या गार्डना भोंवतणी व्हडलें कंपाऊंड बांदपाचें काम चालू आशिल्ल्यान हें गार्डन अस्ताव्यस्त जालां. हे पळयात पणजेचे फामाद मर्मेड गार्डन. सध्या महापालिकेन ताच्या सोबितीकरणाचे काम हातीत घेतिल्ल्यान पुराय गार्डन अस्ताव्यस्त जाला. 70 ते 80 वर्सां आदीं मर्मेडाचे शिल्प आनी भोंवतणचे कारंजे सांबाळून दवरल्यात. मर्मेडाचे हे शिल्प 1950त शिल्पकार विष्णू कुंकळकार हांणी कोरातिल्ले असो उल्लेख आसा. पणजेत भितर सरतना एंट्रन्साचेर हे गार्डन आशिल्ल्यान यो वच करप्यांचें लक्ष वेधून घेताले. गार्डनाचे सोबितीकरणाचे काम पुराय जाल्या उपरांत हे मर्मेड गार्डन परत एकदा पणजेच्या सुंदरतायेत भर घालतले हातून मातूय दुबावना. पणजेकारांक आनी पणजे यो वच करपी लोकांक हो स्टॅच्यू वळखीचो आसतलो. हाका म्हणटात मर्मेड. आनी हे जे गार्डन आसा जे पेंजीम रेजिडेन्सी आनी न्हंय मांडवी रिवर हाजे मदीं हे गार्डन आसा. एक्चुली पणजे भितर सरतना सगळ्यांत पयलीं हे फर्स्ट गार्डन मेळटा आनी म्हणून ह्या मर्मेड खातीर ह्या गार्डनाक नांव पडलां मर्मेड गार्डन म्हणून. हे मर्मेड ही जो स्टॅच्यू आसा हो विष्णू कुंकळकार म्हणून एक स्कल्पटर ताणें खंय 1950 सुमार हो स्टॅच्यू बांदिल्लो, कोरांतून काडिल्लो सिमेंट आनी फातराचो. सो असो हो फेमस असो मर्मेड स्टॅच्यू पणजेचो आयज ह्या गार्डनाचें ब्युटिफिकेशन जाता आनी ताका एक फिक्स लिफ्ट मेळटा. आनी तातूंत भितर मेन म्हणजे हांगा गार्डनाच्या सायडीन भोंवतणी
पयलीं एक बारीकशी बरे डिझायनर अशी रेलिंग आशिल्लें तें रेलिंग काडलां आनी आतां प्रॉपर बाउंड्री कंपाऊंड येवपा आसा कारण खंय हांगा लोक येवन मस्ती करता आनी न्हिदता आनी बुरशेपणां करतात म्हणून हे हो उपाय घेतला CCPन. त्या शिवाय हांगा खूब लोक गर्दी येता म्हणून येवन हांगा मुतून हांगा घाण करताले लोक कारण हांगा लागीं टॉयलेट नाशिल्लो. सो ताजे खातीर एका गार्डनाच्या कोणशाक आतां एक टॉयलेट बांदपाचें काम चालू आसा सो दॅट हांगा बुरशेपण जावचें ना आनी हांगा कोण मुतपाचें आनी घाण करची ना. सो अशे तरेचो हे मरमेड गार्डन सगळें आज सद्याक अस्तव्यस्त पडलां, सगळें माती भरिल्लें आसा आनी आतां हें ब्युटिफिकेशन काम चालू आसा. मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे तांणी हो मरमेड स्टॅच्यू ताका हात लावना आनी हे ओवरऑल फक्त मरमेड स्टॅच्यूच ना तर हे फूल एक फावंटन आसा हांगा आनी रातचे वेळाचेर ह्या मरमेडाच्या हातांतल्यान ते फावंटन आसा तो चलता आनी हातूंच्यान सायडीच्यान सगळे वटेन हे फावंटन चलता. इतलें सुंदर दृश्य दिश्टी पडटालें पयलीं. सो हें आतां हाका एक परत तरेचें नवें रूप मेळटा आनी कांय तेंपा पयलीं अशें म्हणटात की ह्या मरमेडाचो कांय वर्सां पयलीं हात मोडिल्लो कोण तरी मस्तीपणां करून तो हातूय बीन मागीर कोणे तरी येवन ताका लायलो. सो अशे तरेचें हें मरमेड गार्डन पणजेचें हाका नवी लूक मेळटा. पळोवया हें जेन्ना कंप्लीट जातलें तेन्ना हाका एक वेगळ्या तरेचो हांगा ताका लूक मेळटलें अशी आशा करया. KTM आनी एक्टिवा स्कूटर चोरून व्हरतना कुचेलीच्या स्वप्नेश माने हाका शिवोलच्या तळाव्यांनी रंगे हात धरलो जाल्यार 4 जाणांनी थंयच्यान पळ काडलो. धरिल्ल्या चोराक तळाव्यांनी हणजूण पुलिसांच्या सुवाधीन केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. हालीं तेंपार गोंयांत चोरयाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. बिरेस्तारा राती शिवोले वाठारांत KTM आनी एक्टिवा स्कूटर चोरून व्हरतना शिवोलच्या थळाव्यांनी कुचेलीच्या स्वप्नेश माने ह्या तरणाट्याक रंगे हात धरलो जाल्यार ताच्या वांगडा आशिल्ल्या चौगांनी पळ काडलो. पळ काडिल्ले 4गूय जाण वेगवेगळ्या वाठारांतले आसात. स्वप्नेम कोण? माने माने. आणि तुझ्या साथीदारांची नावं? बाकीची नावं फ्रेंडांची? बागे साहिल एक, परत भुवन एक आणि ललित आणि मेराज. हे सगळे खंयचे? हे सगळे एक हावसिंग बोर्ड आसा, एक कुच्चेलीत आहा आणि एक शेड्यात आहा आणि एक हांगा आसा तो खतरलो. खंयचे भुवन खंयचो झोपला ताका ग्रीन पगार जाला. हे सगळे तुम्ही गाडयो चोरपाक भोंवतात? त्याला कामाचं नासता अर्जुनाला पहिले कामा घालला. हांगा को पावलो तू गाडी चोरून? आज सुरी केन्नाच करना बा. गाडी घेवन को चोरून पावले? गाडी म्हाका फ्रेंडान भोवना दाखवयला. दुचाकी चोरून व्हरतना धरिल्ल्या चोराक थळाव्यांनी हणजूण पुलिसांच्या सुवाधीन केलो. ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या हेर चोरांचो सोद पुलीस घेतात. 5 जाण आसले गँग हे चोरांचे. हे पयली पुलीस बीन सोदताले हांकां. पुलिसांक बीन मेळोंक नासले गँग तेंचे. भितरले आमी बाजारान आमचो टोर्नामेंट आसा फाल्यां आनी आमी थंय हेका करताले टोर्नामेंटा तयारेक वयताले. दिसतो हो आमकां गाडी चोरतना गावलो. म्हणजे एकटो फ्रेंड आहा पळय तो वळखलो. हे म्हणपाक लागलो चोरी खूब फावटी गावल्या आनी पळय जाल्यार गाडयेचेर धुकलून व्हरताले. आमी ताका विचारपाक बाबा कितें जाला गाडयेक काय म्हणून. सो तो कितें म्हणपाक बाबा ताच्या उपरांत आमी हांगा वॉल्ट मारता म्हटल्यार एक गाडी तशी गेली आनी दुसरी गाडी अशी गेली. आमी आतां एका फाटल्यान गेल्लेले पूण आमकां ते मेळोंक ना. बट मागीर कितें जालें KTM गाडी म्हणटा स्पीड चड फास्ट आसा. आतां हो कितें जालो हो मुद्दाम गाडी पळोवपाक गेले आनी आमी लिपोवन रावलेले थंय. 4 जाण रावलेले लिपोवन आनी तेंच्या फाटल्यान धांवताना ते एकट्या भुरग्यान विली मारली आनी हो फाटल्यान पडलो KTMचेरसून. विली मारला ताका सांडून ते गेले आनी आतां तुज्या फुडल्यान तुवें पळयलें एकटो डीओर येयल्लो मुद्दाम गाडी चेंज करून. तो भुरगो तो कोण पळोवपा खातीर येयलो? तेंचोच मनीस? तेजे पार्टनर हो तेजो पार्टनर. ड्युटी ते करतात. आमी लायक पुलिसांक केन्नाच आमी सदांच सपोर्टान आसा तेंच्या. कळ्ळें? फोन केलो एक आतां अंजूनसून येयले म्हणटाले. सो अंजूनसून 20 मिनटां लागतात. सो तेंकां आमी कांय म्हणूंक शकना कित्याक असले चोर जर सगळ्याक जर भोंवले जाल्यार आमी तेंकां ब्लेम करून पुलिसांक कांयच फायदो ना. पेट्रोलिंग वाडोवपाची गरज आसा सद्या. पेट्रोलिंग वाडोवूच जाय मातशें. असले जर चोर आतां जर भोंवताले वाडोवूच जाय. ती KTM कोणाची खंयची हाडल्या पळय तेणी ती आमकां खबर ना. तेंकां पुलीस इन्क्वायरी करतले. साहेबान सांगलो इन्क्वायरी करतले. गोमंतक TV खातीर शिवोलच्यान स्नेहा असोटीकार. विधानसभा अधिवेशनात कामगार कायद्यान दुरुस्ती करतले म्हूण मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले. कांय दिसां पयलीं गोंयचे फार्मा कंपन्यांतली गोंयांतल्या प्लांटा खातीर गोंया भायर नोकरभरती मुलाखती आयोजीत केल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो. गोमंतक TVन ज्यो बाबी सरकाराच्या नदरेक हाडिल्ल्यो ताची दखल सरकारान घेतल्या. पळोवया हो रिपोर्ट. कांय दीस आदीं गोंयांतल्या 3 फार्मा कंपन्यांनी गोंया भायर नोकरभरती मुलाखती आयोजीत केल्ल्यान बोवाळ जाल्लो.
विरोधकांनी सरकाराक धारेर धरिल्ले. निमणे हातून सरकार मदीं पडल्या आणि फार्मा कंपन्यांनी वादग्रस्त नोकर भरती मुलाखती रद्द केल्ल्याचे पत्र मुख्यमंत्र्याक दिल्ले. हे सगळे कॉन्ट्रोवर्सीत गोमंतक टीव्हीन एक बाब उजवाडा घाडिल्ली. ती म्हळ्यार जर गोंयचे खाजगी कंपन्यांनी नोकर भरतीचे नेम मोडले जाल्यार तांकां फकत 500 रुपया इतलोच नगण्य दंड कामगार कायद्यात आसा. जर खंयची कंपनी जो एक्ट फॉलो करना आनी अशें डायरेक्टली जर हें केलो जाल्यार गव्हर्मेंट कॅन पेनलायज देम. पयलीं केला अशें पेनल्टी बी मारल्या. म्हाका खबर ना, कांय आयडिया ना, पूण यू नो वॉट इज द पेनल्टी? 500 रुपया. फक्त 500 रुपया. फक्त 500 रुपया. फर्स्ट टायम जर ताणें ऑफेन्स केलो 500 रुपया पेनल्टी आसा. सेकंड टायम जर केलो जाल्यार 1000 रुपीज. सो म्हणजे हांगा RTO सुद्दां फायन मारता लोकांक ती हेच्या पेक्षा चड आसा. एक्झॅक्टली ह्यो अक्षरशः फकाणां सामकी. सो हें कोणा सेव करपा खातीर दवरला आनी ती पेनल्टी म्हणल्यार कित्या खातीर नांवाक दवरल्या ती खबर ना म्हाका. सो सरकारान ही पेनल्टी वाडोवपाक जाय, स्ट्रिक्ट कितें तरी हें आसपाक जाय, तेन्नाच ह्यो कंपनीज ह्यो कायदो फॉलो करताले. खंय तरी भंय उरतलो. भंय उरतलो. गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ल्या ह्या मुद्द्याची सरकारान दखल घेतल्या. कामगार कायद्यात दुरुस्ती करतले. फकत 500 रुपया इतलो नगण्य दंड आसा तो वाडयतले म्हूण कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान म्हायती दिल्या. केलेले निघून जाले आज. पयलीं ती फायन आसली 500 रुपया. सो वी आर गोइंग टू एनहेन्स दॅट फायन. वी विल कम अप विथ एन अमेंडमेंट टू दॅट गोवा लेबर एक्ट. सो इन दीस सेशन वी विल गेट इट. बट एक्चुअली तिकडे डेटा सारको ना. एक्सचेंजी कडेन डेटा आसूंक जाय. पयलो सो त्या डेटा आसूंक जाय तें कडेन कोणा कडेन कंपनीन कोणाक कामाक घेतलेले आहा. 15 सपोज गोंयकार म्हटल्यार 15 इयर्स डोमिसायल आसूंक जाय. एडवर्टायजमेंट पयले सुद्दां तेणी आमच्या पेपरार घालूंक जाय. दे शूड इन्फॉर्म द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दॅट बाबा दीज आर द वेकन्सीज. See, there are many changes what we plan to do as far as this. See, most probably I'll be coming on 6th to my office. At that time I will get a commissioner and he will basically explain to you what are the changes we will. सर 500 फायन हाती वाडून कितली जावंक शकता? ते बरे वाडोवंक जाय सामकें हे कशें जाता ते? No, it should be this thing, deterrent to others not to do such, or something else should come other than the fine as far as the company is concerned. सर स्मार्ट ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बंगळुरूचो एक फामाद संगीतकार क्लेमेंट स्टॅनली हाका काणकोणच्या राजबाग दर्यान बुडून दुर्दैवी मरण आयले. संगीतकार क्लेमेंट स्टॅनली हो 27 तारखेक ताच्या फामिली वांगडा गोंय भोंवडेर आयिल्लो. बेरेस्तारा सांजे राजबाग दर्यान न्हावपाक गेल्लो तेन्ना दर्यांत आयिल्ल्या व्हडल्या ल्हारान ताका उदकांत व्हेलो. ह्या घडणुकेन ताका दुर्दैवी मरण आयले. पुलिसांनी पंचनामो करून ताची कूड ताच्या फामिलीच्या सुवादीन केली. बेंगलोरचा एक फामाद म्युझिशियन क्लेमेंट स्टॅनली वय 29 एकाच हांगा राजबागच्या काणकोणच्या राजबाग ह्या दर्यावेळेर मरण आयलें. क्लेमेंट स्टॅनली 27 तारखेर आपल्या फॅमिलीक घेवन बेंगलोरच्यान गोंया आयलो. गोंयांत तो पाळोळेच्या दर्यावेळेर रावतालो. हो जो आमकां फाटल्यान दोंगर दिसता ह्या दोंगरा वयल्यान ते वयल्यान पाळोळे बीच आसा. त्यो दोंगर नॅचरल सिनीक ब्युटी पळोवपा खातीर दोंगर क्रॉस करून येयल्ले आनी हेवटेन न्हांवपा लागली. न्हाता 15 मिनटांनी सुमार अशी एक ल्हार येयलें व्हडलें आनी क्लेमेंट जो स्टॅनली आशिल्लो 29 वर्सांचो भुरगो ताका ते ल्हार घेवन गेले. तो पर्यंत हांगच्यान लायफगार्ड थंय पावता आनी ताका काडटा म्हणल्यार ताका तेन्ना मरण येयलें. आतां तेजी कूड सद्याक बेंगलोर तेजी फॅमिलीच्या स्वाधीन केल्ली आसा. पुलिसाच्या आनी हांगच्या थळाव्याच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगा जायते ट्युरिस्ट येतात राजबाग दर्यावेळेर. ही डीप आसा हांगा आनी हेणी लायफगार्डान पिल्लूक मारून सुद्दां लोक आयकनासतना भितर दर्या वयतात. हेजेर खंय तरी कंट्रोल येवपाची आज गरज आसा. दिवचल तालुक्यांतल्या नागरी आनी गुन्यांवकारी न्यायालयाच्या इमारतीक सध्या गळटी लागल्या. पुर्तुगीज तेंपा वयली ही न्यायालय इमारत गेली 4-5 वर्सां सावन पावसान गळटा. देखून अंदूय हे इमारतीचेर ताडपत्री घालपाची पाळी आयल्या. ह्या न्यायालयांत येवपी आदोगाद तशेंच लोकांक ह्या गळटेचो बरोच त्रास जाता. ताका लागून हें चित्र पळयतकीच न्यायालय न्यायाचे प्रतीक्षेंत आसा काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. दिवचल शाराच्या मध्यवर्ती भागात आशिल्ली न्यायालयाची इमारत पोर्तुगीज कालीन आसा. एका तेंपार ही इमारत ट्रिब्युनल अशा नांवान वळखताली. कांय वर्सां पयलीं हे इमारतीची डागडुजी केल्या. जाल्यार 2003 ह्या वर्सा हे इमारतीक जोडून विस्तारीत काम केलां. मात ताचे उपरांत हे इमारतीची देखभाल करपा कडेन फावो ती नदर दिवंक नाशिल्ल्यान ही इमारत आतां कमकुवत जायत आसा. फाटल्या 4-5 वर्साच्या अंतर हे इमारतीक गळटीचें गिराण लागलां. हे दर वर्सा पावसाळ्यांत हे
इमारतीत पावसाचें उदक गळटा. ताका लागून हे इमारतीत येवपी आदवोगाद तशेंच न्याया खातीर येवपी लोकांक पावसाळ्यांत त्रास सोंसचे पडटा. फाटल्या 4-5 वर्सांच्यान हे न्यायालयाचे इमारतीच्या शपराचेर ताडपत्री घालतात. फाटल्या वर्सा विधानसभा अधिवेशनात दिवचलच्या न्यायालयाचे इमारतीचो हो प्रस्न उपस्थित जालो. तेन्नाचे भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी हे इमारतीचे डागडुजीत तातडीन लक्ष घालपाचें उतर दिवन संबंदीत म्हळ्यार PWD खात्याच्या अधिकाऱ्यांक हे न्यायालयाचे इमारतीची स्थिरता तपासपाचे निर्देश दिल्ले. ताचे उपरांत PWD खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या न्यायालयाच्या इमारतीची स्थिरता तपाशिल्ली. हे इमारतीची डागडुजी करपाची गरज आशिल्ल्यान ते दिकेन हे इमारतीच्या सुवातीचे मेजरमेंट घेतिल्ले. ताका लागून हे इमारतीची डागडुजी जातली असो एक अदमास आशिल्लो. मात अंदूचो पावस तेंकलो तरी हे इमारतीची कांयच डागडुजी जाल्ली. हे न्यायालयाचे इमारतीकूच न्याय केन्ना मेळटलो अशी स्थिती जाल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर हांव दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. उजगांवती मोल्या राष्ट्रीय महामार्गा वेल्या रस्त्या कुशीक व्हडली सुकिल्ली झाडां आसात. पावसान जर नेटान वारो व्हांवलो जाल्यार ती झाडां पडोवन कोणाकूय दुखापत जावपाक शकता. देखून संबंदीत खात्यान हाची दखल घेवन महामार्गाच्या कुशीक आशिल्ली झाडां कापची म्हूण थळाव्यांची मागणी. आसात न्ही, कितें आसा ती फाल्यां पडली जाल्यार एक्सिडेंट जावपाक शक्यता आसता. कोणूय रस्त्यान जाता तेंचेर ती पडूंक शकता. इश्कोला भुरगीं जाता आनी कितें म्हाका डिनियर आसा ती मारपाकूच जाय. मारची जशी न्ही त्याच बराबर हेणी तेजी दखल घेवन कोणी म्हणजे त्या डिपार्टमेंटान तेजी दखल घेवन तें सांगपा ती झाडां रस्त्यार मारली सुद्दां थीं उडोवची न्ही, मातशी सायडीक उडोवपाची. कित्याक ना जाल्यार तेजेय मागीर लोकांक त्रास जावपाक शकता. कोण पडोवंक शकता तेंकां आचळोन काय तेका लागून मातशी पयल्यान उडोवपाची. मोठो वारो बी येयल्यार ती मोडो शकता काय ना शकतलीच पडटलीच न्ही. पडपाक कांय येत ना. ती उदकाची येना जाल्यार कितें पोना मोव जाता आनी ती रोखडीच पडटा. आनी हे एकाशीची पळय झाडां आसा न्ही ती पडपाक वेळ लागना. मात पावस पडटा की घसा घस पडटा ती पळय सुकी झाडां आसा न्ही ती समज जिवाक उजो पेटलो जाल्यार तो उजो पेट्टा. तो उजो मागीर रानां बिना सगळ्या पावता अशें आमी पेपराचेर खूब फावटी वाचलेलें आसा. आनी ताका लागून तें तशें हें जाता, शॉर्ट सर्किट जाता आनी कितें जाता आनी उजो पेट्टा. म्हणजे डेंजर आसात तें. म्हणजे झाडां जी धोकादायक आसा ती मारची त्या डिपार्टमेंटान तेजी दखल घेवन ती मारची अशें. नाल्यार वाहन चालकांक त्रास जाता, भरपूर त्रास जातले. आनी अशे पादचारी सुद्दां रस्त्यान येत न्ही तांकां सुद्दां ते त्रास जातले. हे बरकटे मोले हांगा हे पळय झाडां सुकलेलीं झाडां रस्त्यार हायवेर आसा ती झाडां कोणाचेर पडचे पयलीं ती कोणें कॉन्सर्टरी आसा तेंच्यांनी ती मातशें निवळ करी मारून घेवची. मोल्यात ते उजगांव पर्यंत जो राष्ट्रीय महामार्ग आसा त्या राष्ट्रीय महामार्गांतल्यान मोठ्या प्रमाणान येरादारी जाता आनी वाहतूकची येरादारी जाता. तेन्ना मोठ्या प्रमाणान ही झाडां रस्त्या कुशीन सुकलेली आसा. व्हडलीं झाडां सुकलेलीं आसा. ती झाडां सुकल्या आसल्या कारणान ती केन्नाय चक्रीवादळ जावं वादळ जालें बरें वादळ येयलें जाल्यार ती मोडोन गाडयेर पडोंक शकता. तेन्ना ह्या भागांतल्यान वयतना जे लोक वयता तेंच्यांनी आपली सुखरूप वयचे, कारण ती सुकलेली झाडां आसा ती हांगा धोकादायक भरलेली आसा. संबंदीत खात्यान हेची दखल घेवची आनी ती सुकलेली जी झाडां आसा आनी जी कापून रस्त्या कुशीन दवरिल्ली झाडां आसा ती मातशी कुशीन काडची आनी ती सुकलेली झाडां आहा ती कापून उडोवची अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर मोलेंच्यान एकनाथ खेडेकर. आजगांव वाठारांत उदका पायपलायन आनी अंडरग्रावंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरल्यात. ताका लागून ह्या रस्त्यान यो वच करपी लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. हें काम बेगीन पुराय जावचें म्हूण संबंदीत खात्यांक पत्र धाडिल्ली, मात आजून मेरेन ताचेर उपाय काडूंक ना अशी माहिती आजगांवच्या सरपंचान दिल्या. आतां पावसाचे दीस लागीं पाविल्ल्यान लोकांक तशेंच शाळेंत वचपी भुरग्यांकूय बरोच त्रास जातलो. ताका लागून बेगोबेग हें काम पुराय करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. बस ना बस हय येवचें पडटा. तुमी आतां हांगाच्यान चलोन येयल्ली आसा. चलोन आनी 10-15 मिनट चलोंक जाय. आनी आतां हांगा धुल्लो जाल्लो आसा. आतां बस थंयसर देंवयले आमकां आतां चलोन वचूंक जाय 20 मिनट. आनी हांगा आतां धुल्लो जाल्लो आसा सो तुमकां त्रास जायना. जाताच. केबलिंग वर्क ऑलरेडी जाला. केबलाचे जे पायप हें घालूंक येतलो केबल घातलो
आनी आतां तुमी पळयता हांगर अंडरग्रावंड हे जाता आमचे वॉटर पायपलायन ही बरी गजाल आहा. हे जावंक जाय कित्याक उदीकूय शॉर्टेज आनी वॉल्टेजीचोय प्रॉब्लम आहा. हे जावंक जाय पण कशें आहा हे जावंक जाय आनी इतले फास्ट जावंक जाय की कारण लोकांक हांगा त्रास जावंक उपकारना. आयज तुमी पळयशे जाल्यार 2 म्हयने काय 3 म्हयने जाले हो रोड हांगासर खणलेलो आहा आनी हे अंडरग्रावंडींग चालू आहा. पण आतां कितें पावस लागीं येयलो. आयज पावस लागीं येयल्ल्या कारणान कितें आतां रोखडेच स्कुलां स्टार्ट जातली. परत ड्रेनेज तेंची सारकी ना. आयज पावस तर येयत जाल्यार ड्रेनेज नासतना लोकांच्या घरांनी वयतलें उदीक. इवन लोकांक हांगासर खूब फेस करचो पडटा की धुल्लो जाता आनी परत आतां स्कूल स्टार्ट जाले काय कारण हांगासून भुरगीं स्कुलाक वयतात तांकां त्रास जातले. आमचे MLA जी लायला लोगो आहा कमीत कमी आमी फाटल्या दिसांनी टील डेट पासून एक कमीत कमी 5 तरी मिटिंगी हांगा घेतल्यो. तेन्ना MLA कन्सर्न इंजिनियर कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर जे 2 कामां चालू आहा. एक डिगींग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केबल जे वणगोपय मारला इलेक्ट्रिसिटी केबलाक लागून आनी दुसरे आमचे वॉटर पायपलायन अशे 2 वे लेफ्टाक रायटाक अशी 2 डिगींग केल्ली आहा तेंच्यांनी. सगळ्याक सारखे धुळीचे साम्रास पसरलेले आहा. लोकांक खुबसो त्रास जाता. मॅटर आमी MLAकूय सांगले आनी तांकां सांगपाचें आपण हाडून खुबसो प्रयत्न केलो. म्हटल्यार एक इलेक्ट्रिसिटीचो आमचो इंजिनियर मनोज JE एकटोच इंजिनियर आमकां कॉपरेट करता. तेजो कॉन्ट्रॅक्टर आमकां कॉपरेट करिना. जितके कलवड आहा जे रोड क्रॉसिंग कलवड जितके आहा सगळे कलवड तेंच्यांनी डॅमेज केल्ले आहा. ऑफिशियल हे केल्ले आहा लेटर एक्झिक्युटीव इंजिनियराक केल्ले आहा. जशे इलेक्ट्रिसिटी तशेंच PWD सगळ्यांक लेटर करून पासून टील डेट आमकां रिस्पॉन्स मेळना. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.